दीस ब्रेस्तार मार्चाची 5 तारीख 2026. पहिले मसप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 17 वोळ 5 ते 10 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता, तो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता. तो मनीस शिराक पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जलकुटा सारको. बरें आयल्यारय ताचो परिणाम तो बगिना, कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पाचवीं. सुके धरणीच्या वर्सा ताका पर्वा ना, आनी फळां दिल्या बगार तो कितेंच रावना. दुसऱ्या सर्व वस्तुप्रास मनशाचें काळीज कपटी. तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 1 1 ते 2 3 4 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलना, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासोन दीस रात ते नियाळता, तो खरोच भागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. हो वळत्या व्हाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखापरी असलो रूख निश्चित वेळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनात. हाणें हाती घेतिल्लें सकडी सुफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतल्याची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्या सुवाटांनी नाश जातात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो मनीस भागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले तिरासणेन फळ दितात, ती सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वोळ 19 ते 31 पर्यंत. जेजून फारिजेवांक सांगलें, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्त्रां न्हेसतालो आनी सदांनीच फेस्तांकर गंमत मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एक भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजांतावन पडिल्ले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सोणी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. क्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळे वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताच्या कुशीनच बसून आशिल्ल्या लाजाराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मान म्हळें, अब्राहम बाप्पा, म्हजी बिरमत चिंत. हांगा
ह्या उज्याच्या एकट्यांत हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची तेमटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगिल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें एक व्हड खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदीत जाल्यारय तांच्यान वचोंक जायना, आनी तशेंच तुमचे कुशीतावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तो व्हडगिरेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं पोरात्तां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशीं वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकूंक नात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दुबळो मनीस सकाळीं उठतना ताचे मतीन दसचे सवाल, हांव म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांची भूक कशी थांबोवं? पूण एक क्रिस्त मनीस सकाळीं उठतना ताचे मतीन येवचे सवाल, म्हज्या जेवणांत हांव जेवन दादोशी कशें जावचें? हांवें खावचो उंडो एक भौतीक सवाल, पेल्या खातीर उंडो मोडून मांडचें एक नैतीक सवाल. ही ग्रेस्त तशेंच दुबळ्या लोकांची आजकालची परिगत. क्रिस्त आनी लाजराची वपार आमच्या जिविताक एक आरसो. लाजर आनी क्रिस्ताची वपार आमकां आपोवणें दिता आमी आमच्या जिविताचें आपोवणें वांजेलाच्या वाटेर सोम्याच्या ल्हाना भावा भयणी संगी करूंक. वपारींत ग्रेस्त मनशाक ताचें म्हणलें नांव ना, पूण निराधारी लाजराक ताचेंच म्हणलें नांव तशेंच व्यक्तित्व आसा. लाजरस म्हळ्यार देव म्हजी बुजावण आनी मजात. क्रिस्त मनशाक ताची लौकीक ग्रेस्त कांयच ताची बुजावण.